छत्तीसगडांतले गोंयचे कोळशा खणीच्यो 38 फायली आयडीसी कडच्यान चवकशे खातीर सीबीआयक वतल्यो। सीबीआयन कोळशा मंत्रालयान वेगवेगळ्यो कंपन्यो आनी सरकारी आस्थापनांक दिल्ले कोळशाचे खणीचे वेव्हाराची चवकशी सुरू केल्या। आतां गोवा आयडीसी कडच्यान फायली मागून तांची चवकशी सुरू जाल्या। मात हाका लागून गोंय सरकाराचो छत्तीसगडांतलो वीज प्रकल्प आडकतलो काय म्हूण विचारल्यार आयडीसीचीं सुत्रां म्हणटात फरक पडचो ना। गोंयान लिपोवपा सारकें खंय कांयच केल्लें ना। छत्तीसगडांतल्या कोळसो खणी विशींचें काम आयडीसीन नेटान चालू केलां। उद्देग खात्याकडल्यान कांय फायली मागोवन घेतल्यात। हेर फायलींचो रोखडोच अभ्यास करपाचो आसा। गोंयाक कोळसो खण कशी मेळ्ळ्या? गोंय मंत्रिमंडळाचो निर्णय। लायट तयार करपाचो कॉन्ट्रात। मिनरल कॉर्पोरेशनाची नेमणूक। लायट तयार करपाक लागपी परवाने। छत्तीसगडांतल्या कोळसो खणीचें काम पळोवपी आयडीसी कडेन सीबीआयन सगळ्यो फायली मागयल्यात। आयडीसी लागीं आशिल्ल्यो 38 फायली रोखड्योच सीबीआयक दितले। छत्तीसगडांतल्या कोळसो खणीक आतां मेरेन केंद्र सरकाराच्या रानां आनी पर्यावरण खात्याकडल्यान एनओसी मेळ्ळ्या। छत्तीसगड सरकारान अजून एनओसी दिवंक ना। लोकसभा वेंचणूक आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत एनओसी मेळटली अशी आस्त आयडीसी अधिकाऱ्यांक आसा। आमकां कांयच लिपोवपाचें ना अशें आयडीसी अधिकारी म्हणटात। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी। पणजे महापालिकेचो बांयगेणीचो कोयरा प्रकल्प जावप शक्य नाशिल्ल्यान पणजे आनी ताळगांवां खातीर मेळून ताळगांवां कोयरा प्रकल्प उबारचो अशी सुचोवणी आमदार बाबूश मोन्सेरातान केल्या। मिरामार दोनापावलो रस्तो कॉन्क्रिटाचो करपाकय बाबूश विरोध करता। ताळगांवचो नवो सरपंच उपसरपंच वेंचून काडले उपरांत बाबूश मिडिया कडेन उलयतालो तेन्ना ताणें ताळगांवचे कोयरा प्रकल्पाचो विशय काडलो। ताळगांवचो नवो सरपंच आनी उपसरपंच सोमारा वेंचून काडले। जानू रुजारियो सरपंच जाल्यार एस्टेला डिसोजा उपसरपंच म्हूण बिनविरोध वेंचून आयलीं। ताळगांव आनी पणजे खातीर ताळगांवां कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारचो अशी मागणी आमदार बाबूश मोन्सेरातान केल्या। I will be taking an appointment with the Chief Minister to do basically to fulfill the promises what he had made when he became the Chief Minister when he came to the Talegaon garbage site. That is first important. I said let us have a garbage treatment plant so which will cater for Talegaon as well as Panjim. See, Panjim has not found a solution to the garbage. It is high time I mean to say across party lines. Let us forget the differences if there is any. I don't feel there are any differences. मिरामार दोनापावल रस्तो कॉन्क्रीटचो करपाक बाबूशान खर विरोध दाखयलो। I totally object to the road which is coming up in this thing. We were never taken into confidence because that comes in actually in Jennifer's constituency. Nor the Chief Minister, nor anyone from GSIDC has any time even inquired or asked for suggestions or even objections to this. But I have full total objection where the road is concerned because I feel that it is just a wasteful of money. कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा खातीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो आदार घेतले अशें सरपंच जानू रुजारियोन सांगलें। हांव एश्युरन्स दिवंक सोदतां तालिगांवच्या लोकांक आनी बाबूश आनी बाय जेनिफर मोन्सेराताक की जे तालिगांवचे एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डेव्हलपमेंट हे दोन फेजी आसतल्यो त्यो तिच्या आदारान तिच्या कोऑपरेशनान हांव फुडें वतलो। प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी। मुरगांव पालिकेचे भांगरा उत्सवी प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसून 9 म्हयने जाले तरी बिल्डिंगेचें काम अजून सुरू जाल्लें ना। वास्कोचो आदलो आमदार जुजे फिलिपान हो मुद्दो काडलो। जुजे म्हणटा हाका पालिकाच जबाबदार। पालिका म्हणटा कोणेच टेंडर भरूंक नाशिल्ल्यान आतां परत टेंडर काडटले। गोंय मुक्ती भांगरा उत्सवा निमतान गोंय सरकारान मुरगांव पालिकेक 3 कोटी दिल्ले। हे पयशे मोडून खासा बिल्डींग बांदपाचें मुरगांव पालिकेन थारायल्लें। 27 जुलय 2013 ह्या दिसा ह्या बिल्डिंगेचो बुन्यादी फातर बसयल्लो। मात अजून ह्या प्रकल्पाचें काम सुरू जावंक ना। आदलो मंत्री जुजे फिलिप डिसोजान ह्या प्रकाराचेर टिका केल्या। रिटेंडर जावपाची आहा आनी आयज पासून कोणी टेंडर घालूंक ना हे सगळे प्री प्लॅन। हे जाता तितलो मनशाक जे लोकल जे MLA आसा हेणी जाता तितले प्रयत्न करता डेव्हलपमेंट बंद जावपाक आनी रिटेंडर करपाक। इवन 50% काम कंप्लीट जावंक ना वास्कोचें जे हांवें डेव्हलपमेंट हाडलेलें तें सगळें पेंडींग आहा। पेंडींग उरपाक रिजन हें जावन आहा हें की हो लोकल जो MLA आहा ताका जाय जें पयलें डेव्हलपमेंट जें हाडलेलें तें पेंडींग उरलेलें आनी रिटेंडर जाल्लें। रिटेंडराचेर ताका कितें फायदो जाल्लो। मुरगांव पालिकेन टेंडर काडिल्लें मात कोणेच टेंडर भरूंक ना। त्या खातीर आतां परत टेंडर काडटले अशें नगराध्यक्ष सुमिता उजगांवकार आनी उपनगराध्यक्ष सैफुल्ला खान म्हणटा। पूण टेंडरिंगेक लागून जेन्ना आमी घातलेले 2 फावटी पेपरान घातलें ताका टेंडरिंग लागून येवं ना
कोण आमचे लागीं टेंडर फिलअप करूंक ना, पूण तसोच अजून पेंडींग आहा. पूण आमी प्रयत्न करता जाता तितले बाकीचे काम आनी जाता तितले फास्ट आमी काम ते कंप्लीट करपाक. कोणीच आमकां कोर्ट हें करूं ना की रिस्पॉन्स कोणीच दिवना. म्हणटकीर आमी तें आतां सद्या कोड ऑफ कंडक्ट लागला, तेन्ना मागीर तो कोड ऑफ कंडक्ट सोंपलो की परत आमी कॉन्सिलाक घालतली आनी परत रिटेंडर घालतली आमी. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.